देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक मोगाळ भाव भयणीनो. आज तावन मोती सायबिणीच्या फेस्ताक 9 दिसांचे नोवेन आमी आरंभ करता. त्या 9 दिसांक 9 संदेश मोरये मारिपात आमी शिकता. आज नोवेनाचो पयलो दीस. देव मोगाचे उगम, ताच्या वर्त्या मोगान हो ताणें संवसार रचला आनी देवाचो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोगी ह्या रचनेचो संदेश जावन आसा, उद्देश जावन आसा. देवाच्या मोगाची रुंदाय आनी मुंडाय समजूंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगांत आमची जिणी अर्थभरीत करूंक मोरयेची आमी ससाय मागया. जेजून ताच्या उतरा करण्यांनी ताच्या बापाचो मोग आमकां उगडावपा केल्लो. मोग केवळ उतरांनी मात्र न्ही, बगार आमच्या करण्यांनी दाखोवंक जाय म्हणून ताचो संदेश आमकां सांगता. आयच्या दिसा देवाचो मोग गुंडायन समजून तो मोग पेल्याच्या सेवेंत अर्थभरीत केल्ली मोरी आमकां समेस्तांक एक आदर्श जावन आसा आनी प्रेरण जावन आसा. सोडवण्याची चरित्र क्रिस्ताताई संपूर्ण जावन देवपुताची ती आवय जाली आनी साश्णीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांतयलो. तिच्या सगळ्या काळजान, सगळ्या अज्ञान, सगळ्या सत्तेन आनी सगळ्या मनान तिणें देवाचो मोग केलो. आनी तो मोग उतर पावल्या एलिझाबेथीच्या सेवेन तिणें करचिलो. काना शहरान जाल्ल्या लग्ना वेळी तिणें गरजेवंताचो आदार कशें आमी पावयेत म्हणलें तिणें दाखोवन दिलें. तशें ह्या जायत्या संदर्भांनी तिणें कार्यांनी दाखयल्लो मोग. ते देवपताची आवय जाल्यारय तिणें ह्या संवसारांत विविध कार्यां करपाक देवाचो मोग शिकयलो. तिचें जीवन देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत भेटयल्ली एक मोलादीक काणी. देवाचो मोग पेल्याच्या सेवेंत प्रकाश भरीत केल्ली मोरी आमी देवाचो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक एक परजळीक देव. आमी जायते जाणां विसाक येता, आराधनाक येता, मागणें करता. हें एका पणट्यान बरें आनी एका पणट्यान देवाचो मोग आमी खऱ्यान दाखोवंक आमच्या वाड्यांत, आमच्या शेजाराक, आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाच्या जमातींनी तो मोग आमी खऱ्यान दाखोवंक आमकां एक परतो अवकाश मेळटा. तो दिसांतल्या देवाक आमी हेरांक दाखोवंक साद जाता. देखून मोरयेची आमी खरी भुरगीं जावची म्हळ्यार तिचे थंय मोग हुस्को दवरून आमी फुलां अर्पिता, भक्त आदारता. तशेंच आमी देवाचो मोग करूंक की तो मोग पेल्याच्या सेवेद्वारे संपूर्ण करूंक मोरी आमकां आज आपोवन दिता. देखून हो उपादेश देवाचो आनी पेल्याचो मोगाचो उपादेश आमी खऱ्यान दाखोवंक जाय जाल्यार कृपा आदार ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आमी मागून घेवया. सकळ सांगाता मेळ्या, सगळ लागी सरया, आमचे ताळे एकया, मोरीक होगोळसिया. वोर्ता हेतलानी एक मुकुट गुंद्या आणि मायेक दिव्या. सकळ सांगाता मेळ्या, सकळ लागी सरया, आमचे ताळे एकया, मोरीक होगोळसिया. Riga, Riga,
सो